विसा उपरांत तुमकां येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो। दिल्लीक आम आदमी पक्षाक जे यश मेळ्ळां तें गोंयच्या मुखेलमंत्र्याक आनी विरोधी पक्ष फुडाऱ्याक पचूंक ना अशें दिसता, अशें वक्तव्य आम आदमी पक्षाचे प्रदीप पाडगांवकारान केलां। दिल्लीक प्रदूषण आसा म्हण उलयता तो गोंयांत वास्कोत कोळशाच्या प्रदूषणाचेर मुखेलमंत्र्याचें कितें म्हणणें आसा, तशेंच पर्यावरणाची इबाड केल्या ताचेर कितें म्हणणें आसा काय असो प्रश्न पाडगांवकारान मुखेलमंत्र्याक केला। मुखेलमंत्र्यान तशेंच विरोधी पक्ष फुडाऱ्यान बरें काम करतल्यांची तोखणाय करपाक शिकूंक जाय अशें तांणी मुखार सांगलां। आरडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। दिल्लीक आम आदमी पक्षाक जे यश मेळ्ळां तें गोंयच्या मुखेलमंत्र्याक आनी विरोधी पक्ष फुडाऱ्याक बरें पचूंक ना अशें दिसता। प्रसार माध्यमांनी आमकां वक्तव्य वाचूंक मेळ्ळां, तातूंतसून आरोप केल्या गोंयचे मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी की जे फुकट दितात उदक आनी लायट दिल्लीन ताका लागून लोकांनी मतां मारल्या। खरें म्हणजे लोकांनी थंयच्या पर्यावरणाचो जो रास जाला, जी वातावरण सगळें बिगडलेलें आसा, एअर पोल्युशन आसा, ताचे बद्दल चिंतून लोकांनी ताका मतां मारूंक फावनासलीं अशें प्रमोद सावंत हांणी म्हणलां। आमचो प्रमोद सावंताक पयलो एक प्रश्न असो की तुजें सरकार 8 वर्सां जालीं, बीजेपीचें गोंयांत सरकार आसा, ह्या 8 वर्सांत तुमी प्रशासन कितलें बरें दिलां? तुमी कोळसो वाडयला, कोळशाचो येरादारी चलता, वास्कोन लोक जगपाक शकना, लोकांच्या स्वासान जर एक कण आसा कोळशाचो, ताचेर तुजें कितें म्हणणें? मांडवीन कसिनो घालून सगळी मांडवी सगळी प्रदूशीत केल्या, ताचेर तुजें कितें म्हणणें? शेतांनी माती करतात, दोंगरां कापतात, झाडां कापतात, ताचेर तुजें कितें म्हणणें? हांगा सगळं पर्यावरणाची सगळी इबाड केला तुमी, ताचेर तुजें कितें म्हणणें? आपली पापां न्हिवयता आनी दुसऱ्याची हें करता, क्रिटिसायज करता, केन्ना तरी तोखणाय करपाक शिका इतली लोकांची, बरें कितें काम करता ताची तोखणाय करपाक शिका। आनी तूं दिल्लीक गेलो म्हूण आयकलां आमी, जशे बाकीचे मुखेलमंत्री बीजेपी राज्याचे मुखेलमंत्री आपयले तातूंत तुवें गेलो म्हूण आयकलां। थंय तुवें कितें भाशण केलें, तुवें कितल्या लोकांनी आयकून घेतलें आमकां काय खबर ना, पूण तूं गोंयांत हे सारकें कितें उलयता तें बरें दिसना। तशेंच विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामतीनूय किकोत केला तें काम अरविंद केजरीवालाचें। आमचो प्रश्न दिगंबर कामतीक इतलोच की तुजे जे 10 आमदार काँग्रेसीचे बीजेपीन गेले तेन्ना तुमकां कितलें मेळ्ळें पळय तें मातशें पयलीं सांगचें। आमचे जे आमदार आसात ते नॉन करप्ट आनी सारके सिन्सियर आनी ऑनस्ट आसात आम आदमी पार्टीचे दिल्लींतले, हाजेर तुमी पयलीं धडे